वास्को फायर स्टेशनाची बिल्डिंग साप्प काबार जाल्या। अधिकाऱ्यांनी पीडब्ल्यूडीक कळयले उपरांत पीडब्ल्यूडीन ही बिल्डिंग बेगोबेग खाली करपाक लायली। 20 वर्सां पोरणी जाल्ले हे बिल्डिंगेच्या वणटीचे कॉन्क्रीट कोसळटा। कांय सुवातीर कॉन्क्रीट कोसळून भितरल्या लोखणाचे वाराव दिसतात। फायर स्टेशन खाली केल्या उपरांत आता फायर ब्रिगेडीच्या स्टाफांक पर्यायी व्यवस्था नाशिल्ल्यान तांचेरूच इमर्जन्सी आयल्या। वास्को फायर स्टेशनाचे हे बिल्डिंगेक 20 वर्सां जाली। सध्या ही बिल्डिंग सामकी गलगल्याक आयल्या। बिल्डिंगेचे खांब्याचे आणि वणटीचे कॉन्क्रीट कोसळटा, प्लास्टर पडटा, कांय वाराव सामके बागवल्यात। बिल्डिंग जाग्यार घालची म्हूण फायर स्टेशनाच्या स्टाफान अर्ज केल्या। उपरांत पीडब्ल्यूडीन इन्स्पेक्शन केले। बिल्डिंग सारखी करपाची आशिल्ल्यान फायर स्टेशन खाली करपाक सांगला। So 2-3 columns have been cracked due to the vibration because of the national highway is very close by, and some plaster has come out, and further that some rods are got bent at the bottom. Because of that I reported to higher authorities, and from higher authorities, from chief engineer office, our SW office, that structural engineers they had come. फायर स्टेशनाच्या स्टाफाची लागसरच्या क्वार्टर्सांनी कशी तरी तात्पुरती व्यवस्था केल्या, पण हे व्यवस्थेन फायर स्टेशनाचे काम चलपाक शकना। मेंटेनन्साक लेटर केल्ले पीडब्ल्यूडी मागीर 4 म्हयन्यान तेंच्यांनी आता रिप्लाय कितें दिलो की आमकां इमिजिएट बिल्डिंग वेकेट करपाक लायली। फायर स्टेशनाची वेकेट केले जाल्यार आमी खंय वयतले। इवन आमचे कडेन 2 क्वार्टर्स आहा, तितून आमी स्टाफाक शिफ्ट केल्ले आहा, आनी कुशीक एक धाकटी एक बिल्डिंग आहा, तितून थोड्यांक आमी शिफ्ट केल्ले आहा। आनी तेंच्यांनी सांगला आता हे बिल्डिंगेचे या तो काम स्टार्ट जातले, आनी बिल्डिंगेन आमकां एंट्री बिलकुल अवॉइड केली। आनी आमी गव्हर्मेंटाकूय लेटर केल्ले आमच्या डायरेक्टरान की आमकां एक जागो दिवचो या आमकां कितें अकोमोडेशन दिवचें म्हणून। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। मोबायल टॉवरांक आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची एनओसी लागतली। गोंयांतल्या सगळ्या मोबायल टॉवर्सांचेर आता गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बारीक नदर दवरपाचें आसा। चड रेडिएशन सोडून नेम मोडपी टॉवरांक 10 लाखां मेरेन तालाव दितले। नवे टॉवर उबारचे पयलीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेवची पडटली। गोंयांतल्या मोबायल टावरां आड गोंयभर आंदोलन चालूच आसता। त्या खातीर ह्या मुखार गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बारीक नदर दवरतले। Any new mobile tower that is to be installed in the state of Goa would require a consent from the Goa State Pollution Control Board. We have already received about 50 applications for installation of mobile towers. They are under consideration. There are certain guidelines that are being followed insofar as the distance, safe distance from a mobile tower to the nearest building is concerned. Our engineers are inspecting, and so far we have issued about 7 consents to mobile service, to the service providers. नेम मोडपी टावरांक 10 लाख रुपयांचो तालाव दितले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे चेअरमॅन जुजे नोरोनान सांगले। So the Pollution Control Board is going to equip itself with adequate instruments that are well calibrated, and to measure the emission levels, the radiation levels of towers, and in case there is a complaint, we will look into it. We have been told that they fine up to 10 lakh rupees for any excess radiation, and they will also close the operation of the tower. गोंयांत सध्या जे टावर्स चालू आसात तांकां हे नवे नेम लागू जातले। Earlier towers that are there, as far as we know, there are about 9,000 antenna in the state of Goa, and very roughly around 900 to 1,000 towers is what we estimate should be there. These towers would also have to come to the board and apply for a consent, and we will ensure that they, even if they are not fitting within the guidelines as specified by the Department of Science and Technology, we'll make them in a little while, give them some time to get into the correct regulation. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार। फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीत ब्राझीलान चिलीक जाल्यार कोलंबियान उरुग्वेक घरा धाडले। ब्राझीलान चिलीक पेनल्टीचेर 3-2 मारले। एक्स्ट्रा टायमा उपरांतूय मॅच 1-1 ड्रॉ उरिल्ल्यान निमणे पेनल्टी शूटआउटाचेर निकाल लागलो। ब्राझीलान 2 चान्स वगडायले, चिलीन 3। ते मॅचीचो हिरो निमणे थारलो ब्राझीलाचो गोलकीपर जुलियो सेजार। दुसऱ्या मॅचीत कोलंबियान उरुग्वेक 2-0 मारले। दोन्ही गोल एमएस रॉड्रिग्साचे। आता ब्राझील कोलंबिया क्वार्टर फायनल जातली। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।